थियर रस्तो वाडयलो खरो पण लायटीचे खांबे आसा तशे आसात. खांबे शिफ्ट करचे सोडून थंयच दवरून रस्तो रुंद केला. असल्या कारभाराक लागून आपान लायटीच्या खात्याची खरडपट्टी काढली. खांबे पयलीं काडचे म्हूण आप मागता. पैसे खंय लोकांचे म्हूण खात्याक परवा ना. लायटीचे खाते म्हणटा कितें तरी उपाय काडटले. आता पोल शिफ्ट आयत नाल्यार हांगा करूंकूच जाय. करतले शिफ्ट तुम्ही. ऍक्सिडेंट जावन लोक मरता हो गजाल ही वेगळी झाली पण डबल खर्च झाला ना. तो शिफ्ट केलो आता शिफ्ट करतो परत रस्तो परत रिपेअर करचो पडलो ना. सरकाराक पडूंक ना, डिपार्टमेंटाक पडूंक ना. हे तुरंत जावंक जाय. आता बेगिनात बेगीन जाल्यार खांबे शिफ्ट जाले ना तर आमी व्हडलो मोर्चा व्हरतले. त्या दिसा आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मेळिल्ले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक सगळे खबर आसा पूण ते कित्या खातीर अशें करना ते आमकां खबर ना. हांगासर डबल लुकसाण जाता. रोड वायडनींग करून मागीर खांबे काडले म्हणटून एक तर मनीस मरता, एक्सिडेंट जाता, मनशाची नाशाडी मनीस मरता आनी दुसरें जर कितें जाता तर आतां परत तांकां टेंडर काडचें पडटलें, परत ते रस्तो डॅमेज करतले, परत सरकाराक खर्च येतलो. खांबे जे आमी मागता आमकां अशे रस्त्यार पावसान आमकां अशे रस्त्यार तुमी हाडूं नाका. बेगिनात बेगीन तुमी हे खांबे शिफ्ट करा. हे रस्तो खणत आसता. सेकंडली जाला कितें पोर्चुगीज टायमा वयली घरां आसा जी रस्त्याक तेंकोन आसा आनी तेका लागून आमी ओपोज केलो हांगासून रस्तो वायडनींग उपकारना आमकां बायपास जाय हो डिस्ट्रक्शन करतलो म्हणून. आनी फाटल्या 7-8 वर्सांच्यान आमी ओपोज करीत आसा. ग्रामसभेन हेजेर रेजोल्युशन घेतलें आसा पूण सरकारान अजून पासून हेजेर लक्ष दिल्लें ना. हांव आमच्या चीफ इंजिनियरा कडेन उलयतलो आतां दनपारा वचून हांव सांगता. बरं आमी तुमचे फुडें परत 3 दिसांनी येवन बातम्या करूंक शकतात. 3 दिसा उपरांत येवन 2 दिसां उपरांत ना अशें हांव तुमकां इंटिमेट करता मरे एक्शन कितें घेतला म्हणून. ना सर व्हेरी बॅड. कोलवा दर्यादेगेर बायलेक एके बायलेन सुरो मारला ती संजू थॉमस. मारपी बायल मीना यादव सोलापूरची. थॉमस सकाळी दर्यावेळेर मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन तिचेर हल्लो जालो. एकलो लायफगार्ड मदीं पडिल्ल्यान संजू बरें वाटावली. तिका तेन्नाचे तेन्ना हॉस्पिसियोत व्हेली. तिका 5 टाके पडल्यात. डिस्चार्जूय दिलो. मीना यादवाक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. सुत्रां म्हणटात तिची मनस्थिती सारकी ना. एक बायल आसली हांगा उबी आसली न्हू ती बायल एक गॅस सुद्दां पळय ती हें गेली हाडी वॉकिंग करून ती जाली पावस पडून आमी भितर आसले तेन्ना थंय पावली ती तितल्यान एकदम तो आसलो पळय फिशरमॅन तो जाल्लो तेणेन आतां धांवून गेलो थंय परत हांगा सुरी मारलेली एक सायडीच्यान. कोणें मारली ती एक बायलेन ती गॅस्टाक मारली हांगा सुरी. मागीर तिका मागीर आमी हांगा आयले. मागीर ती बाय वयताली तिका मागीर हांवें घडलें आनी हांगा वयर टावराचेर. मागीर हांवें पुलिसांक कॉन्टेक्ट केलो. मागीर पुलीस मागीर येयले हांगा आमचे कडेन येयले. आमकां विचारलें मागीर कितें जालें सांगलें आमी कशें जालें सांगलें. मागीर तेणीन तांकां आमकां येतलें गेले आमी तांचीं नांवां बरोवन घेतलीं आमची. त्या बायलेन कित्याक लागून मारले ते सांग ना तें कांय सांगना. तिका विचारलें आमी सुरी कित्याक विचारली ती सांगता आमकां सुरी सेफ्टी म्हणपाली पयलीं कित्याक आपण दवरला म्हणपाक लागली. मागीर पुलीस येतरी हें ती फळां बी खावपाक आपणाक दवरला म्हणपाली कट करपाक. बट त्या बायलेक कित्याक मारली ती सांगला ते बायलेन कित्याक मारली ना तें कांय सांगलें बी तेजे कडेन. हां ती पूण येयली पळय फुड्यान तेज्या ती जाय सुरी काडली खंयची मनीस भायर आनी तिका मारपाक गेली खंय. तेणें म्हटलें कितें आपणा कडेन कांय ना आपणा कडेन वॉलेट ना कांय ना पर्सूय ना म्हणटा आपणा कडेन. मागीर आपूण कित्याक मारपाक ती विचारली तेका तें कांय फाटून पळोवना ती सुरी कडेन मारली. जिन्स पॅट कट जावन तिका कट पडलेलो आनी कांय ना. काणकोणा नगरशा रुबी रेसिडेन्सीच्या फेज 1चे काम लोकांनी बुधवार आडायले. लोक म्हणटात बिल्डरा कडेन एनओसी आनी जायते डॉक्युमेंट ना. हाचे पयलीं एकदा 2014 बिल्डींग कोसून 31 कामगार मेल्यात. बिल्डराची हिस्ट्री सारकी ना आनीक तकलेक ताप नाका. नगराध्यक्ष म्हणटा तांकां कांयच खबर ना. ते खंय सीओ आनी टेक्निकल टीम पळयता. काम आडायला म्हूण बिल्डरान पोलिशे कडेन गेला. की हेजी काय इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तेन्ना तुमी तें बंद करचें. आमगे बी सेटलमेंट कांय अजून जालें ना म्हणून. आतां हें जवळ जवळ म्हाका दिसता 26 एप्रिलाक तेणें कंप्लेन दिल्ली आनी म्हाका तुमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 म्हयन्यान जवळ जवळ 1 दीस 4 दिसां सुमार म्हाका 9 तारखेर गेल्ल्या जुनाच्या म्हाका डेट दिल्ली तुमी इन्स्पेक्शना खातीर. तेन्ना इंजिनियर ना आनी एक सीओय बी ना आनी आमकां डायरेक्ट कळ्ळें 21 तारखेर डेट दिली. आज जर आमी जाल्यार हिंगा इंजिनियर ना आनी एक सीओय ना डेटी घेवपाक दिवपाक कोण ना ह्या पद्दतीन हें चल्लां. आतां अशें पडटा की आतां आमगे सेटलमेंट करतो कोण. आमगे इतलें म्हणणें आहा की फॉर्मेलिटी कंप्लीट केल्यो कोर्टान सांगलें फॉर्मेलिटी कंप्लीट केल्यो आमच्या हाजे प्रमाणे कंप्लीट केल्ली ना. त्यामुळे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनासतना जे करतात फाल्यां ही बिल्डींग पडली आनी लोक मेले
म्हणजे काणकोणकारांक सोंसत रावपाचें. तर कोर्टा कडच्यान कितें तरी ऑर्डर आयली ते म्हणटा की परत चालू करपाचें, पूण म्युन्सिपालिटीचें लायसन बिसन कांयच घेतलं ना, जे आमच्या माहिती प्रमाणे आसा. जें कितें करपाचें कायद्याच्या चौकटी भितर रावन तुमी सगळें करात. इलिगल कांयच आमी करूं तुमकां दिवचें नाय. आनी आमची मुखाली जी स्टेप आसा ती एकठांय येवन आमी सगळे विचार करूनच आमी तेजेर कितें म्हणटा मुखाली स्टेप घेतले. रुबीची विशय जो आसा पळय न्ही तो तुमचे कडेन पावलो रिगार्डींग तुमी तांकां नोटीस बी काडल्या थ्रू म्युन्सिपालिटी. आतां पळय न्हू ते सगळें सीओ पळयता आनीक म्हाका रिप्लाय कांय ना आनीक म्हाका कांय खबर उरना तेमी ताका हें दिलें NOC दिला काय कितें हें दिलें तें. आनीक तुमकां तेंची फायली बी पावल्या. तेंची फायली पावल्या आसा. आतां ते सगळे टेक्निकल सेक्शन इंजिनियरान येवन तेमी पळोवपाचें तेंगे काम तें. तुमी तांकां ऑक्युपन्सी बी तशें कितें दिल्या नगरचे प्रोजेक्टाक. म्हागे म्हायती प्रमाणे ती पयलीं कावन्सिलरान कावन्सिलान तांकां ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा एक फेसाची. रुबीचो संचालक बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंगान पुलिशेन कंप्लेन केल्या. कागाळ लोकाआड आसा. आपल्याक आनी आपल्या कामगारांक कांय जाण भिश्टायतात. ताका खंय भोंवंक आनी सायटीर सुद्दां वचपाक भंय दिसता. ताका खंय पुलीस सेक्युरिटी जाय. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर बबेश बोरकार. घेऊया एक विराम.